थंय नाचून सगळे पेपर गोंया म्हणटा ना तुमचे पावला अजून ना मागीर कित्याक फायदो हेंचे कडेन दिवन ते डायरेक्ट सांगा न्हू आमकां तुमचे पगारांतले आमकां पयशे दिया आमचो जेन्ना येता तेन्ना आमी तुमकां येता आनी आमचे कडेन उपाय कांय ना आमी थकल्यो शिकतले भुरगीं आनी तांकां खंयचें आमी शिकोवपाचें काय शिकोवपाचें मेगा मिटींग सुद्दां जाल्ली हय सर आमचो प्रवीण आल्लेकर MLA येयल्लो तेणी सुद्दां मिटींग घेतलेली त्याच्या उपरांत सुद्दां कांय ना आतां फास्ट म्हाका दिसता 2 महिने जाले ही MLAन आमची मिटींग घेवन म्हटल्यार सगळे कर्मचाऱ्यांक प्लस कावन्सिलरांक बसून मिटींग घेतली की बाबा PF पेमेंट काय आसा तेका दी म्हणून भितूरल्या कर्मचारी बट अजून कांयच ना कांयच हें ना टेम्पररी आणि परमनंट सॅलरी जाऊन माझी आता किती म्हणते तुमची चौथ गेली तो सगळा चौथ गेली म्हणजे तो बॅकलॉग जो असलो तर काय त्यांच्यानी तुमकां मागीर चवथीच्या निमतान तरी बाबा थोडे तरी काय तरी पैसे दिवचे चवथी चतुर्थी पयली आहे काय एक जावं PF कट करता PF कट करतात पण बर्नन वर्णन बरं याची तुम्ही लेखी कंप्लेंट दिली असा दिल्या पण त्याच्या काही एक दखल काही एक जाऊन ना हे बघ मी आता ही हाली दिल्ली त्याचेर अजून म्हाका रिप्लाय येवंक ना मी हयसर ऑफिसान येवन 3दा गेला म्हाका सांगल्यान त्यांनी दिते करून अजून दिवंक ना हे आम्ही फायर ब्रिगेडीचो स्टाफ ब्रिगेडीचो स्टाफ समजला फायर ब्रिगेडीचो स्टाफ हो म्युन्सिपालिटीक दिल्लो ना फायर ब्रिगेडीचो स्टाफ घेतात बा ती म्युन्सिपालिटी अंदर आम्ही लेबर म्हणून घेतात फक्त मॉन्सून सीझन सो 4 महिन्या खातीर ते आम्ही लेबर आणि हे तेंचे पण जो फाटल्या पावसान ज्यो सारक्यो ज्यो नॅचरल कॅलॅमिटी जाल्यो ते फोरफ्रंटार तुम्ही तुमकां अजून काही येत ना PF कट करतात पूण PF दिनात ना आणि फक्त विचारला कधी सांगतात जो तुमचो PF कट जाता बा तो सगळ्यांचो गोळा करून तुमकां पेमेंट दितो पूण PF आता जर पेमेंट दिले पेमेंट खंय वयता तो कांयच कळना बरोबर आता सरकार म्हटलं वयता अंत्योदय तत्वाचेर चलता आता ह्या अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलता बरोबर 2 वर्सान एक्झाम म्हणटा पण गेल्या वर्साचोय पेमेंट करूंक ना परत हांव घेतले पयशे जाल्यार घेवंक नाका फावटी मारून वयचे पण गेल्या वर्साचो कोण वर्सान येता 4 तारखेक हे दिले तुका अजून येऊन ना आता महिनो जाऊन गेलो दुसरो महिनो 4 तारखेक दिवन मी 4 दीस एक्सटेंडेड केले म्हाका खबर ऑलरेडी कित्याक ह्याच्या पयलीं आमी येवन गेलो दिनात ना म्हणा 8 तारखेक मी येयलो तो दया म्हणून येवंक आहा कर्मचारी पी त्यांनी म्हाका सांगला तुझा घाल्लेला दितत कित्याक ताजो इतिहास सांगला बाबा घाल्लेला आता म्हाका दाखय दिवची गरज ना मी वयतय तरी त्यांनी अजून दिवंक ना त्याच्या उपरांत आनी येवंक ना कित्याक हयसर आमी आतां दुसरे कडेन कामाक आहो कित्याक हयसर काय आमची पोटां भरची ना डेली येवन सो दुसरे कडेन खंय तरी रावन आमकां पोटां भरची पडटा हय डेली फावटी मारून आमकां जमून ना तरी अजून ताका म्हाका रिप्लाय दिवंक ना अजून म्हटल्यार अजून फक्त तेजे डिटेल पेडणेकर हो सरकारी पक्षातली म्युन्सिपालिटी सरकारी पक्षातलो एक पक्षाचो पदाधिकारी आसा तो हयसर प्रेसा समोर आणि हे जाहीररित्या सांगतात की हय फंडा अभावी ही म्युन्सिपालिटी चलता जेव्हा आम्ही येथे व्हडले सगळे कार्यक्रम करतो सगळे म्हणजे स्वच्छ भारत मिशन वगैरे राबयतो हयसर कितकेशे कोटी रुपये आम्ही सरकार तुमच्या दारी हेचेर मोडतो आणि पेडणे तालुक्यात एकमेव असलेली म्युन्सिपालिटी हेका जर आम्ही फंड पुरवूंक शकना जाल्यार हेका ह्याच्यासारखी दुसरी दुःखाची गोष्ट ना आणि त्याका लागून मी हेदोळे बोलताना नमूद केला की आमच्यो जर कोस्टल बेल्टाच्यो आमच्यो विलेज पंचायती बघल्यो किंवा धारगळ पंचायत बघली किंवा कोरगांव पंचायत बघली ह्या मतदारसंघातले तर हे सगळं फायनान्शियली सस्टेन असत त्यो विलेज पंचायती असतात फायनान्शियली सस्टेन असत त्यांच्याकडे योग्यरित्या निधी असता त्यांचा प्रोव्हिजन असता त्यांचा बजेट असता त्यांचं केव्हा आम्ही स्टाफ असो धरणे धरून बसलेलो आम्ही केव्हा बघूंक ना पण म्युन्सिपालिटीचेर ही परिस्थिती कित्याक ह्या हय आमचो चेअरपर्सन आसा सिद्धेश पेडणेकर आसा त्यांनी ह्या जो पक्षाचो आणि ह्या सरकाराचो भाग असल्या कारणान त्यांनी जाहीररित्या सांगपाक जाय की ही परिस्थिती कित्याक उद्भवता बघ ती त्याच्या बरोबर त्यांचे काउन्सिलर सहयोगी काउन्सिलरय असत तुकोजी असत काय अडचण आसा ही जाहीररित्या बोलची न्हू जर तुमकां थंय सरकार दरबारी जर बोलपाक संद मेळना त्या सरकार दरबारान कारण गर्दी असता तर ठराविकच लोकांक थंय उभे केल्ले आसता तुम्हीच बोला आणि एक कोणतरी आसा बस बस म्हणणारो तुम्ही हय बोला आम्ही असो तुमच्या बरोबर तुम्ही पेडणेकर आसात तर कित्याक ना ह्या माना ना रे तुम्ही हा त्या बाबडे विचारा तुम्ही स्टाफाकडे येतात चतुर्थी तोंडार येऊन गेली सोपली दिवाळी येली आता तो त्यांचा 3 दिवसांनी पगार दिता म्हणजे जाहीर झाला तोच जर चतुर्थीच्या पहिले 3 दिवसांनी जर त्यांना दिल्लंय तर त्या बिचारांची चतुर्थी बरी वयतली हिंदू असत ते एकमेव आमची बहीण भितर कॅथलीक आसा तिची सुद्धा तुम्ही हे दुखां वळयतात त्याच्यामुळे तू हेचर थोडक्यान तू खुलासो दी की हो फंड कित्याक तुमकां येना बघतो ना कोण येणार
आम्ही जर म्युन्सिपाल्टी जसं जसं रेव्हेन्यू येतं त्यांचं पेमेंट दिलं पण फंड ह्यो आमकां फंड ह्यो वेगवेगळ्या तरेन येता डेव्हलपमेंटाचो वेगळो येता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट गार्बेजी खातीर वेगळो येता आमी हालींच जवळ 30 लाख म्हणून फाटल्या वर्सा आम्ही गार्बेजचा टेंडरही दिलेला म्हणजे वर्साक 30 लाख म्हणजे ती दुसरी एजन्सी अरे पण ऍडजस्टमेंट करून तुम्ही त्यांचो पगार कित्याक दिनात कित्याक म्हणजे त्यांना सामान्यातल्या सामान्य लोकांक रडयतात कित्याक ना आमकां रडोवपाचो काय हेत ना मागीर? आमचे भाऊ भयण ते थोडे माझे अरे भाई तुम्ही चतुर्थी केल्यात बरे तुम्ही चतुर्थी केल्यात बरे माझे थोडे उतर स्वतः माझे तेंका मी सतीच आमचं सहकार्य असतं आमकां खंयच तेंचो पेमेंट दवरपाचो ना आनी एखादो पयशे आहात आनी पेमेंट घालणं असो भाग ना मी आता तुमच्या फुड्यान सगळ्यांक तांकां एश्युरन्स दिला आनी तेंचो एक नेतो हा 3 दिसां भितर तेंचो 2 म्हयन्याचो पेमेंट घालपाची मी जबाबदारी घेतली आनी तेंचो घालतो त्यांचं आणि आमचं महिन्याचो पेमेंट जावंक ना हेज्या पयलीं जो आहलो न्हू ते 3 म्हयन्याचो पेमेंट जावंक ना चवथीक 8 दीस आसतना मी 8 दीस आसतना ताका 2 म्हयन्याचो पेमेंट दिला ती सांगता चतुर्थी पयशेच घालूंक ना बरे म्हणून डिटेल लागा 8 दीस आसतना ताका पेमेंट दिला आता तुमीच तांकां विचारून ना तुमकां न्हू 8 दीस आहा तू खंयचो दिलो पयलीं तो बॅकलॉग दिले आता 2 महिने झाले ह्यो तिसरो ऐक अरे पेमेंट ह्या चौथीक कितके दीस आसता चौथीक 8 दीस आसतना तुमकां पेमेंट दिला 2 महिन्याचो कितके दीस पयलीं दिला 15 दीस पयलीं दिला 15 दीस पयलीं दिला पेमेंट सिद्धू पेमेंट दिवपाक दिले कित्याक पैसो ना मातशे आमच्याकडे पेमेंट पैसे कमी पेमेंट पैसे कमी आसले अकाउंटाचेर आमकां पैसे दिवपाक अडचण रे तुमकां पेमेंट येना तुमकां मेळटा टायमार सांगते बरं तुमकां टायमार मेळटा आमकां ना आमकां आतां 10 महिने झाले आमकां काय ना आमचं तुमकांय मेळांक ना हां मागीर तर तुमी बसांक जाय हेंच्या वांगडा ना, ऐका मी हय रे बरोबर आसा Honorary जर सरकाराक तुम्ही बसा म्हणजे सरकाराच्या त्याच्या कशी गोष्ट न्हू? सरकाराच्या मनशांक जर पैसेच मग मिळणार कित्याक नासता दितलो तुमी पहिले यांचो विषय सांगतो ना ना त्यांचो विशय बरोबर आसा हेंचो आता एका 2 महिन्याचो पेमेंट ना मी नगराध्यक्ष नात्यार तेंचो 3 दिसा भितर मी ऑलरेडी सीओ कडे आणि अकाउंट कडे उलयला 3 दिसा भितर हेंचो पेमेंट मग तुमका आंदोलनान बसतकच 3 दिसांनी 2 दिसांनी पैसे दिवपाक मेळटात आता तुम्ही पैसे खंयच्यान व्यवस्था करतले 2-3 दिसांनी पैसे उलट मी ताका सदी सहकार्य करता ती म्हाका सपोर्ट करता ऐका मी खंयच पैसे दवरपाचे किंवा आम्ही दवरलो असो भाग ना आमकां काही गोष्टी कळटात आणि काहीतरी तांत्रिक अडचणी म्हण किंवा हे आमकां एकदा सरकाराक आंदोलन किती करची कळटा पडटा. नगराध्यक्ष हे आता स्ट्रायकार बसली आपले धरणे न्याय हक्काक जाल्यार आयज तूं एक नगराध्यक्ष सोडून एकय नगरसेवक तांकां मेळना फक्त ते कॉन्ट्रॅक्टा नगरसेवक कोटींची घेतात ते वखदार ते कशे फुडें धांवन येता फायली घेवन आणि हे आपल्या पगाराक मी तुमकां एश्युरन्स दिता एश्युरन्स बाकीचे नगरसेवक तुझे 9 जाण खंय गेले 9 जाण खंय गेले तुझे नगरसेवक पेमेंट जावंक ना तुम्ही म्हाका विचारा न्हू तांकां लोकांनी निवडून दिवंक ना लोकप्रतिनिधी न्हू ते भितर पेमेंट दिता मी सीओ कडे डिस्कस केला अकाउंटंटाक डिस्कस केला 3 दिसा भितर तेंचो पेमेंट 2 महिन्याचो दिता 3 दिसांनी पगार मेळटलो ताका हय मेळटा आणि तुझो स्टाफ येना टायमार एक स्टाफ तुझो कितले दीस लीव येना आठ दीस तुझो एक जाले, accountant आठ दीस येना. जाले, तुझो एक एक staff ना, engineer दुसरो आसा आय- पणजेचो कोणतरी पर्री तो येयला करता, 11:30. तर केव्हा दिसात ना काय हो प्रकार तो एडिशनल चार्ज आहे जेव्हा ऍडिशनल सदी वर्साच्या 12 ऍडिशनल काढूंक ना चार्ज ऍडिशनल काढूंक ना जवाबच ना तेणी ते पर्यटकाराक जेव्हा ते एडिशनल चार्ज दिल्या बरं आता न्हू रे कितकी वर्सां ऍडिशनल चार्ज कितके जायला आमचा संपता या करा आमचा संपता या करा बाहेर तुम्ही आमच्या सीओ कडे बोलते आणि सांगते ना संपता म्हटलं हे घालपाक ना दिवपाक हे घालपाक ना संपता सगळ्यांच्या पुढे आमचं एका महिन्याचं पेमेंट आणि ह्या पुढल्या ह्या महिन्याचं 4 महिन्याचं संपलं तो हो. गेल्या वर्षाच्या याचं गेल्या सप्टेंबराचं वर्षाचं पेमेंट चार महिने, आणि तू ती PF 10 दिवसाचं मध्ये payment संपतात घातलं. सगळ्यांक कळानी कारण ह्याचं लिपान सगळं जातं 10 दिवसाचं. ह्याचं येऊन 1700 खेपो फेरे मारून गेले ही आरटीआय सुद्धा मार आरटीआय जाऊन 2 महिने झाले मी ह्याचं रिटर्न गेल्यावर म्हाका आरटीआयचा काय आन्सर ना दिव आणि आरटीआयन डायरेक्ट दाखयला हो 500 रुपया आमचो दिसावडो हा तरी तुम्ही 350 घालता 150 रुपया खंय वयता ते सोमते सांगूया आयटीएन मागते मी आयटीआय 2 महिने झाले आयटीआर मिळाल ऐक सांगता ऍज पर द लॉ ऐक सांगना ना सांगते राव ऑर्डर दाखयता न्हू ऐका म्हाका कोणाक ब्लेम करपाचो ना तुम्ही तांकां विचारा ही जी ऑर्डर आमकां डिझास्टर मॅनेजमेंट कलेक्टराची येता आणि कलेक्टराचो असो आहा तेंचो 350 आणि जर म्युन्सिपाल्टी जर घेता म्युन्सिपाल्टीन ठरयलेलो 200 रुपया करून 500 दिवपाचो तो गेल्या वर्साचो विशय सांगता ताका 350 गेल्या वर्सा ह्या वर्सा मी नगराध्यक्ष जा म्हाकाय खबर आहा तेंचो मी स्वता 500 रुपया केला तेंच्यांनी सांगपाचो 500 रुपयान तांकां पेमेंट आहा ह्यो विशय सांगता तो गेल्या वर्साचो विचार
तू आता 150 रुपया खवय तर तू ते RTI माग त्याबद्दल तुला काय बरोबर. तुमका ह्या 40 तुमका 500 आहात ओके दुर्दैव ह्या दुर्दैव खरंच दुर्दैव आहे का आम्ही जर ते लेबराक आम्ही लेबर 700 रुपये देतो बरे 700 ते 800 रुपये आहे बरं. आणि तो सुद्धा दिसावड्याक भरता बरे ब्लेमिंग यू आहे तर कळा न्हू पण आम्ही ब्लेम कोणाक करतो जे 50 वर्षां हे काम करतो करतात त्यांना त्यांका अजूनही आम्ही 350 रुपये देतो आहे तर आम्ही आता सामान्य ते कर्नाटकातले जे डेली वेजेसचे जे काम करतात त्यांना 800 रुपये फारीक करचे पडतात बरोबर 1000 सुद्धा चांगलं झालं त्यांना घेऊन यायचं पडतं हे 50 वर्सां ज्यांच्यानी आपली नोकरी हय आमकां पेडणे आमकां ह्या म्युन्सिपॅलिटी एरियान ज्यांच्यानी आपला घाम गळयला त्यांना अजूनही 350 रुपये ते रिटायर्ड जावपाक गेले त्यांना कोण नोकरी फुडें दितलो खंयच्या डिपार्टमेंटान त्यांना धरतलो 3 महिने वॉट एव्हर इट इज 4 महिने जेव्हा त्या सांगतात बघ, एक मिनिट. जेव्हा ते 3 महिने असतात बघ, त्यांचं सांगते विषय मी. ते डिझास्टर्स मॅनेजमेंट अंडर असत डिझास्टर्स मॅनेजमेंट म्हणजे ज्या पहिल्या 3 महिन्यांक पावसान जो असता बघ 4 महिन्यांक तेव्हाच नॅचरल कॅलॅमिटी जास्त प्रमाणात घडा शकता पूण तुका जर तुझ्या बोलतातले ताका पैसे दी म्हणत तू दे न्हू ताका काय हा तो उत्तर सांगपाचा ऑलरेडी तुमका सांगला बरं तुमका कळयला बरं PF आता तर सारखं भरणार ना काय ना विचारून गेलं ह्याचा विचार त्याचा विचार असं करतो आता मेलो म्हणजे तर 4 वर्ष झाली तो अजून येऊच ना मेला तो त्याचे पैसे आमका आतले गावाना ना PF गावाना ना कोला फायदा आम्ही हयन येऊन नाचता पोची येता पेपर दिता नाचता कित्याक कोला फायदा आमकां याचे आन्सर जाय आमचे पैसे आमकां जाय तुम्ही कितें तें करा आमकां जाय आमचे पासूनच कवर जाला आमच्या भुरग्यांक आमी कितें करून खावपाचें कितें दिवपाचें पण एक टीक काम करतले का हय रडटलो एक टीक काम केल्यार 200 रुपया गावता हय आमकां 1 रुपया गावना कोण फायदो आज 4 वर्सांनी म्युन्सिपालिटी धरयता कोण ना कोणी ना कोणी पयला आसला हांव कित्याक येता आनी कित्याक ना तें कितें फायदो लोक म्हणटा आमी कांयच करना ते सांगता आमच्या हेचो फंड ना इतकी वर्सां काम केले तेंच्यांनी घाणेन काम केलें वर्ग लोकांनी ते पयला दादल्यान कळ्ळें काम केलां आयज आमी आमचे पयशे मागतात ते तुमचे कडेन दिवंक जायना जाल्यार आमी कितें करपाचें खंय वचपाचें तुमी सांगा सिद्धू काय सांगतो तू 23 वर्ष झाली काम केलं 23 वर्ष काम करून फायदा काय इतके वर्ष काम अरे सिद्धू ते सोड रे आता तुझ्या 3 महिन्याचा पगार तुम्ही देऊंक ना म्हणतात म्हणून ते स्ट्रायकाचेर बसला तुझे मत किती तू अध्यक्ष असा सांगते मी हा सकाळी त्यांची बाईट ऐकलेली त्यांचे 2 महिन्याचं पेमेंट जामना आणि हो एक 3रो महिना त्यांचं लागलं मी एक नगराध्यक्ष नात्यात एक पहिली दुसरो विषय आहे यांचं वर्षाचं PF ऑलरेडी आम्ही PFची एका एजन्सी आम्ही एका पेमेंट केला त्यांच्यानी अजून पेमेंट यांचं PF खंय वयचो ना आणि यांचं PF काय आहे तो मेळटलो अरे केव्हा मेळटलो मरतक आणि मरतलो त्यांचे भाऊ मरण आता 5 वर्सां झाली 5 वर्ष झाले बरे आमचे भाऊ मेला ते आमचे अरे ती मरपाची आयले आहेत बरे आता लागी मै काय त्यांच्या भुरग्यांक अशें रस्त्याचेर बसयतात तुम्ही म्हाका खबर आम्ही स्वतः घेऊन बसलेला त्यांचे काही डॉक्युमेंट खातीर काहीतरी काय अडचण निर्माण झाली डॉक्युमेंट इतकी वर्सां लागतात 5 वर्सां लागतात डॉक्युमेंट पेपर आणि डॉक्युमेंट देऊन आणि कळलं तुमका डॉक्युमेंट जाय सांगा नो आता दिला पेपर आज पेपर आता दिला ह्यो जो विषय काय आहे तो मी लक्ष घालते त्याबद्दल काय नाही. 4 वर्ष झाली बरे तू आता 1 वर्ष आता तो नगराध्यक्ष असे बरे आणि 3 महिने काय विषय तो ना 4 वर्ष अरे तू सत्तेन ना ऐका तरी विषय पहिलीचो नगराध्यक्ष असताना तू नसलो नगरसेवक खबर मी त्याचा विचार स्वतः 2-3दा येऊन मी स्वतः त्यांच्या विषय घालते कित्याक फुडें वचना अरे सरकार तुमचो असा तू सरकारातलो माणूस असा पैसे जे आहेत ऑलरेडी ते घातले त्यांची ती एजन्सी आणू ते त्यांच्या काय कारण आहे ते उरले तुका सारखी डिटेल जाय म्हाका कित्याक जर त्याचे पैसे दियात रे कित्याक ते तुम्ही शोधून काढून घ्या ते सांगतो कारण किती ते तुम्ही शोधून घ्या न्ही? बरं तो PFचा आणू ह्याचं त्याचा 8 दिवसा भितर त्याचा काय तो विषय सांगताय तर उरला आता पेमेंटाचो तुका डिटेल सांगता पण आम्ही त्यांचं PF हे त्यांचं मेळटलो ऑलरेडी त्याचे पैसे दिले आमकां जवळजवळ म्हाका दिसता 1.5 वर्स जाले आम्ही 33 लाख काहीतरी भरले त्यांचे PF ते बघतले अरे पण अजून अकाउंटार येवंक ना म्हणटा स्टाफ हो त्यांच्या अकाउंटार अजून त्याचे पैसे येवंक ना PFचे हे कित्याक जाला असा अकाउंटर आम्ही ऑलरेडी भरले भरले म्हणजे गेले खंय ते पैसे त्यांच्या अकाउंटार पर्सनल अकाउंटार येवंक जाय न्हू ते अकाउंटर आता 3 दिवसांत त्यांचे दिलेले ह्यो जो पेमेंट आणू 2 महिन्याचो त्याका 3 दिवसा भितर दितात ही तुम फुल कॉन्फिडन्स बाहेरचे 4 महिने 4 महिने बाहेर 4 महिने एका महिन्याचो फायर फक्त 10 दिवसाचो घातला 10 दिवसाचो पहिल्या स्टार्टिंग ह्या वर्षाचो 10 दिसाचो घातला गेल्या वर्षाचो एका महिन्याचो पेमेंट हा तो जावंक ना आता 4 आणि महिन्याचो त्याच्या हा. पहिली 2 वर्सां झाली सध्या
तिसऱ्या वरात चालू हा म्हाका आणि हेंका सुद्धा. ते पेमेंटाचे जे PF केलेत बघ ते अजून गावंक ना. मी ITR मागलेली ह्याच्या वयल्यान तुका काय दिसतं आता बघ वाद आणि सांग कायदा नातं माहिती आहे. ITR सांगते, आता ऐका नाही. यांचा तो विषय आहे एका महिन्यात ITR गावांक ना म्हाका. नाही, एका महिन्या भितर मेळटली तो विषय एक different. महिनो जाऊन गेलो सिद्धू, दुसरो महिनो सोपलो. मी विचारतो ऐका ना. दुसरी गजाल तो फायराचं सांगता न्हू ते आमकां डिझास्टर मॅनेजमेंट कलेक्टर अंडर आमकां ग्रँट येता. ते एकदा कशें जाता त्यांची ग्रँट लेट येता म्हणून त्यांचं पेमेंट दिवपाक आम्ही पहिली म्युन्सिपाल्टी त्यांचं पेमेंट घालतो. गेल्या वर्सा आम्ही त्यांचं एका महिन्याचं रोवलो आम्ही त्याला 3 का 4 महिन्याचं पेमेंट दिला. ह्या वर्षाचं कसं हा चौथीकडे त्यांच्यानी म्हणजे इतके दिवस तरी जॉईन झाले स्टार्टिंग महिन्यात ते त्यांना थोडं घातला. आता त्यांचं एक पेमेंट काढतात आम्ही फायराचं आणि दुसरं कसं त्याचा ITR बी एक आहे आमकां डिझास्टर मॅनेजमेंट एकंदरीत ह्या सगळ्या हितून म्युन्सिपाल्टीन गोंधळ असा ह्यो मान्य करते तुम्ही? गोंधळात आसात. गोंधळ म्हणजे आम्ही आमकां तुम्ही जाणा म्युन्सिपाल्टी ज्या पद्धतीनं रेव्हेन्यू जायो त्या पद्धतीने रेव्हेन्यू म्हणून दीपक कलंगट म्हणून दीपक म्हणता असे की त्याची म्युन्सिपाल्टीची पंचायत करची म्हणून. तुमचं म्हणणं काय जाऊची? पंचायत करपाचो विषय डिफरंट तो दीपक म्हणटा त्याच्याबद्दल मी तुका काय म्हणलो पण सध्या मी काउन्सिलर नगराध्यक्ष मी तुका स्टेटमेंट डायरेक्ट दिवं शकना. त्यांच्या आपण आणि दी बरे स्टेटमेंट बाकीच्या सगळ्यांकडे आपण स्टेटमेंट दी. तुमचे पगार जर आराम जर रावला बाकीचे आमचे मेन इश्यू पेमेंट हो आसाच. त्याचबरोबर रिटायर्ड जाल्ले वर्कर आसा, एक्सपायर जाल्ले वर्करांचे फॅमिली आसा त्यांचो अजून PF क्लियर जालो. ताका हांवें सांगलें की हांव रिजनल बोर्डाचेर PFाचेर तुका जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार म्हाका सांग हांव क्लियर करून दिता. ऑलरेडी फायली तेंचे हांवें मूव केल्ल्यो हांवें लेटरय केल्ले PFाक आणि PFाक तेंचेर एक्शनय घेवपाक लागून तांकां लेटर धाडलें. तांकां आजून बाबा खबर ना पेटेकार बाबा तो बाबा नवीन आसा. फाल्यां जर वर्कराचे PF जर डिडक्ट करूंक ना म्हणजे डिडक्ट केले आणि ते जर रिमीट करूं ना जाल्यार हांकां प्रोसिक्युशन त्यांना ते खबर तांकां बावड्यांक खबर ना. आणि प्रोसिजर म्हणजे कितें काय नासता रे सिंपल प्रोसिजर आसा तो जर हेंच्यांनी हेंचो कितें सांगा जे PF आतां शिवो कडेन जेन्ना डिस्कशन जालें हांगा एक प्रॉब्लेम कितें येता शिवो खंय तरी म्हयन्यान एकदां चेंज जाता तो गेलो की दुसरो येता. नगराध्यक्ष बदलतात ते 3-3 महिने. तेजेर हांव म्हाका पॉलिटिक्स हांगा उलोवपाचें ना. मागीर म्हाका खबर ना आणि तुका खबर ना. हांव सांगता हांव म्हाजे विशय क्लियर करता. तर तो जर प्रॉपरली जर तुमचो तांचो कोण हेड क्लार्क आसा तेणी जर सारकें करीत जाल्यार हें कांय ना. रुटीन लिगल वर्क ते लेबर वर्क सगळें क्लॅरिकल वर्क काम करपाचें तेजे एन्युअल रिटर्न भरचें पडटा. मंथली तेजे कितले डिडक्शन जाल्यार प्रत्येकाचे RC बरोवचो पडटा तो धाडचो पडटा. तेंच्यांनी कांयच केलें ना. तेंचो कोण तरी कन्सल्टंट आसा त्या कन्सल्टंटान कितें केलां म्हाका खबर ना. हे फक्त कितें करतात कन्सल्टंट अपॉयंट करतात आनी तेंचेर रावतात स्वता कोण लक्ष दिना. आतां ताणें सडनली कितें म्हटलें 30 लाखाचे आमी गार्बेज कलेक्ट करपाक येता. थंय 30 लाख दिवचे पाहिजे. हे वर्कराचो पगार कितलो आतां वर्साचो हय ते सारकें. हेचो विचार करा मरे. हेंका 4 पैसे चड दियात आणि काम करून घ्या मरे. काम करिना जाल्यार तुम्ही आमकां सांगणारे आसा काम सारकें. करा नाही तुम्ही म्हणजे हांगा कितें जाता मागीर लोकांक डावट क्लियर जाता कितें तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टाक दिता आणि म्हणजे कितें हें आसतलें अंडरस्टँडींग आसतलें अशें मागीर लोक बॉब मारतात. तेंचे कोण वायट म्हणू शकना बाबा हे चुकीचें उलयता अशें म्हणू शकना. 100% सारकें आहा तें. म्हणून म्हाजें म्हणणें कितें पेडणेकार नवीन जरी असलो त्यांनी फक्त इतकेच काम करचे की नवीन 3 वेळा निवडून आयला तो. तशें म्हणून ना हा सगळें खबर आहा. ऍडमिनिस्ट्रेशनान जर समज 2 वेळा जाल्यार बाबा इतकेच काम कर. तुका जर प्रोव्हिडंट फंडाचे कितें प्रॉब्लेम आसा तेंकां बाबा जे 3 जाण केसी डेथ केसीस आसा 3 वर्सां जाली. डेथ केसीन EDLI मेळटा 6 लाख रुपया मेळटात कामगारांक. ते सुद्दां तांकां बाबा मेळना. तुमचो पयसो न्हय PF दिता पयशे. अरे फॉर्मॅलिटी फक्त करा मरे. एक फॉर्म भरपाचो तेजेर तुमी सिग्नेचर करपाची आनी दिवपाचे. नाजाल्यार आतां ऑनलायन मेळटा. ऑनलायन सुद्दां तुमच्यान करपाक जाता ते तुमी करिना. हेंचो स्टाफ खंय आसता जाग्यार तो तुमचो विषय. तो माझो विषय आणखी गायब जाल्लो तर हे जर तुका कितें प्रॉब्लेम आसा हांव क्लियर करून दिता. म्हाका तुमी डिटेल सगळें इन्फॉर्मेशन दियात. हांव क्लियर करून घेता मरे तेजें पेन्शन बी सगळें तुमचे कडेन जायना जाल्यार. पूण तेंचे पयशे जे कितें आसा ते पयशे मात्र बेगीन तेजे रेमीट करा. जोपर्यंत पयशे रेमीट करिना तोपर्यंत तांकां बेनिफीट वाडा मेळचे. आणि पगार ताणें दिता म्हणून सांगला म्हणून आमी आमचो धरणा कार्यक्रम आसा आणि हेणी आमचे चेअरपर्सन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा तर आमी आमचो कार्यक्रम रद्द करता म्हणजे पोस्टपोन करता.